माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो इनिशिएटिव्ह PM सूर्यघर योजना ही PM सूर्यघर योजना गोंयांत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करची हाच्या खातीर आमचे उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांचो वर्कशॉप आमचे आमदार मंत्री आनी जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या खातीर हो इनिशिएटिव्ह घेतलेलो. स्वनिधी इनिशिएटिव्ह ह्या PSUs आमकां ह्या इनिशिएटिव्साक मदत केली. गोवा सरकारचे गेडा आणि स्वनिधी इनिशिएटिव्ह हांच्या बरोबर आमच्या गोंयांतल्या चडांत चड लोकांक PM सूर्यघर योजना कशा पद्दतीन फायदो मेळचो हाच्या खातीरचो हो वर्कशॉप आशिल्लो. 50% ही केंद्र सरकाराची सबसिडी ही लोकां पर्यंत पावोवची. त्या खातीर आमच्या गेडाच्या मार्फत चडांत चड लोकांक हेजो फायदो मेळचो PM सूर्यघर योजनेचो म्हणून आमी पंचायतींनी कॅम्प ऑर्गनायज केले. सगळ्या पंचायतींनी आपल्या आमदाराक आपलो कॅम्प केन्ना आसतलो हाच्या खातीर तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो आनी सगळे आमदार आनी मंत्री हांच्यांनी आमच्या गेडाचे डायरेक्टर हाचे कडेन संपर्क सादचो. आमी प्रत्येक पंचायतीन येवन आमी कॅम्प ऑर्गनायज करतले आनी लोकांक जेका जेका PM सूर्यघर योजना आनी गोंय सरकारची मुफ्त बिजली योजना ह्या योजनेचो फायदो दिवपा खातीर आमी त्या पंचायतींनी वचून कॅम्प करतले. तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी ह्या योजनेचो फायदो घेवचो. 300 मेगावॅट ही पावर फुकट दिवपा खातीर सरकार केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार इनिशिएटिव्ह घेवन 100% इन्वेस्टमेंट करतले. बँक एम्पॅनलमेंट आमीच केल्या, कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनलमेंट सरकारानूच केल्या आनी हाज्याय मार्फत लोकांक फुकट म्हणजे जेका आमी म्हणटा की मुफ्त बिजली योजना हाजो फायदो लोकांक मेळपाक जाय म्हणून ही घेतलेली इनिशिएटिव्ह. म्हजी समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी आपल्या पंचायतीत जेन्ना जेन्ना कॅम्प आसतलो तेन्ना येवन PM मुफ्त सूर्यघर योजना प्लस गोंय सरकारची मुफ्त बिजली योजना हाजेर रजिस्ट्रेशन करपाक आपलो कॅम्प आसतलो तेन्ना पंचायतींनी येवचें. इन्क्लुडींग आमी रजिस्ट्रेशन करून घेतलें आनी ताज्या उपरांत इम्प्लिमेंटेशन करपाक सुरवात करतले. हाजो कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या कडेन एम्पॅनलमेंट आसल्या कारणान ताजो एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट हो सुद्दां आमच्या गेडा मार्फतूच केलो वयतलो. आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे रिन्युएबल एनर्जी हें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी ही इनिशिएटिव्ह घेतल्या. गोंयांतल्यान आमचे श्रीपादजी नाईक ताचे बरोबर बाकीचे सगळे आमदार मंत्री आनी खासदार हे नेटात कामाक लागल्या. माननीय मोदीजींचे स्वप्न साकार करपाक PM मुफ्त बिजली योजना PM सूर्यघर योजना ही साकार करपाक आमी 100% सगळे जाण मेळून काम करतले. देव बरें. थँक्यू. सर तुम्ही आता थोड्या वेळा पयलीं म्हणटाले की 500 जाणांनी नोंदणी केल्या रजिस्ट्रेशन अजून कितले जावपाचे आहा? आमचे तर म्हणणें आसा की सगळ्या जाणांनी जे इलिजिबल आहा तितक्या जाणांनी रजिस्टर्ड जावचें. आमी सुरवात केल्या तेन्नाच्यान 500 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलां म्हणून सगळ्या जाणांनी ऑलरेडी तेजो बेनिफिटूय घेतला. In what way the free electricity government is giving? पावर जनरेट जी जाता पळय न्ही ही तांकां फुकट मेळटली. एक्सेस पावर जनरेट जाल्ली ही ग्रिडाचेर वयतली. आमी मुफ्त बिजली योजना म्हटला की इनिशियली तांकां सबसिडीचो कंपोनंट जो आसा पळय न्ही तो पावरसर तांच्यांनी तेंचो बील पेमेंट करचो. ताज्या उपरांत तांकां बील जें आसा हें फुकट मेळटा. ताज्या उपरांत तांकां बील जें आसा तें 0 बील जाता. 300 मेगावॅट 300 मेगावॅट.